नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पॅरिसांत जावपी पॅरा ऑलिंपिक सर्तींतल्या खेळगड्यां वांगडा प्रधानमंत्र्यांनी केली भासाभास. वेगवेगळ्या खेळगड्यांची जाणून घेतली मतां. म्हादय प्रवास समितीन पावसाळी मोसमात देगणाची पळोवणी केल्ल्या कारणान सरकाराच्या दाव्याक मेळटली बळगे. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो विश्वास. फाल्यां जावपी नीट पीजी परीक्षा दुकोळ्या फुडें 11 ऑगस्ट दिसा 2 पावण्यार जातली परीक्षा. ब्रिटनच्या भौशीक वेंचणुकेंत 14 वर्सां उपरांत लेबर पार्टीक मेळ्ळा भोवमत. 350तले 410 सुवातींचेर जोडले जैत. प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांची हार. आसामात फाटल्या कांय दिसां सावन सेगीत पडटल्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती जाल्या भिरांकूळ. 52 लोकांक आयला मरण. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज नवी दिल्लींत पॅरीस हांगा जावपी पॅरा ऑलिंपिक सर्तींतल्या खेळगड्यां वांगडा भासाभास केली. ह्या वेळार तांणी खेळगड्यां वांगडा चर्चा करून तांची मतां लेगीत जाणून घेतली. हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है. अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं देख क्या जैसा रहा वैसा रहा. दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीज़ों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी. कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था. तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं. सर मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर. तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी. तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल. सर हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है. इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है. अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेल रहा था और वो काफी अच्छा रहा. और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है. मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने. तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ. मैं 53 kg में रेसलिंग करती हूँ. मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊँगी. बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में 1 ही मेडल आया लड़के का और वो भी ब्रॉन्ज आया. तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 ते 10 जुलै मजगती रशिया आणि ऑस्ट्रियाक भेट दिवपाचे आसात. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या आमंत्रणावेल्यान 8 आणि 9 जुलै दिसा जावपी 22व्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावतले. त्या उपरांत 10 जुलैक प्रधानमंत्री ऑस्ट्रियाक भेट दिवपाचे आसात. 41 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्याची ही पहिली ऑस्ट्रिया भेट आसा. दोनूय देशांतल्या फुडाऱ्यां वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले अशें विदेश सचिव विनय क्वात्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. Honorable Prime Minister will pay an official visit to Moscow on 8th-9th July at the invitation of the President of the Russian Federation for the 22nd Annual Summit. The last
that is 21st Annual Summit, you would recall, was held in New Delhi in December 2021. The two leaders thereafter met in September 2022 in Samarkand on the margins of the SCO summit in Uzbekistan. They have also stayed in touch with each other through several telephonic conversations through these years. As of now, Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the late afternoon of 8th July. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. 24व्या शांघाय सहकार्य संघटना म्हणजे SCO परिषदेचो आज समारोप जालो. 2 दीस सुरू आशिल्ल्या ह्या परिषदेंत भारत, रशिया तशेंच चायनाच्या प्रतिनिधींनी संवसारीक समजिकायेचेर भर दिवन एकठांय येवन संवसारीक संकश्टांक तोंड दिवपाचेर संवाद साधलो. भारताचे विदेश व्यवहार मंत्री S. जयशंकर हांणी आपल्या उलोवपांत साबार वांगडी देशांनी एकठांय येवन SCOचो मुळावो हेत आतंकवादा आड झुजपाचेर भर दिवचे अशें सांगलें. Our central thrust was that the primary purpose of SCO, the original purpose, was to combat terrorism and combat extremism. We therefore got an endorsement today very explicitly combating terrorism, all forms and manifestations, including cross-border terrorism, terror financing, harboring terrorists. So if you look actually at the whole terrorism paragraph, it is much, much stronger than anything which the SCO has said before. देशाच्या संरक्षण उत्पादनात 2023 ते 24 या आर्थिक वर्षांत व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्या. देशात तयार जावपी संरक्षण उत्पादनाचो मोल अंदू 1,26,887 कोटी रुपया इतले जाला. फाटल्या वर्सा ते मोल 1,08,684 कोटी रुपया आशिल्ले. त्या तुळेंत ह्या वर्सा 16.7% वाढ जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या खातीर खोस उक्तायल्या. देशाच्या तांकेत आनीक वाड करपा खातीर संरक्षण उत्पादनाच्या मळार भारताक मुखार व्हरपा खातीर सरकार वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला मेक इन इंडिया कार्यावळीक लागून ही वाड जाल्ल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी आज उत्तर प्रदेशांत जाल्ल्या हतरस अपघातग्रस्तांच्या घराच्या वांगडी आज संवाद साधलो. त्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना आपल्या ह्या विशयाचेर राजकारण करपाचें ना, पूण ह्या पुराय घटने खातीर प्रशासन जबाबदार आसा असो आरोप तांणी केलो. तांच्या ह्या विधानाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाची राधिका खेडा हांणी राहुल गांधी आपले पॉलिटिकल ट्युरिझम बंद करचे अशी टीका केली. राहुल गांधी की भाई की स्टालिन की सरकार नहीं है तमिलनाडु की कि यहाँ पे कुछ मापदंड नहीं होंगे, कोई जिम्मेदारियां नहीं होंगी, कोई कार्यवाही नहीं होगी. यहाँ पे गारंटी की मोदी जी की सरकार है और निश्चित तौर पर गारंटी के तहत सबका ध्यान रखा जाएगा और वो उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र ना करे. वहाँ पे मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है जो उनका ध्यान रखेगी लोगों का. राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म, अपना पॉलिटिकल एडवेंचर बंद करना चाहिए और मौतों के ऊपर राजनीति बंद करनी चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालयान कथित अबकारी घोटाळ्या संदर्भात दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या जामीन याचिकेचेर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो म्हळ्यार CBIक नोटीस जारी केल्या. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्ण पीठान दिल्ल्या निवाड्यांत चौकशी करपी एजन्सींनी ह्या विशयाचेर आपली लेखी जाप दिवची असो आदेश दिला. ह्या विशयाचेर फुडली सुनावणी 17 जुलय मेरेन स्थगीत दवरल्या. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं, स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेली खबरी। म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळयले हें दाखोवपा खातीर भर पावसाळ्यान कणकुंबी वचून पळोवणी करपाची गरज आशिल्ली। केंद्र सरकाराच्या प्रवाह समितीन ते केल्ल्यान आपल्या दाव्याक बळगें मेळटलें असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। पणजे आपल्या राबित्या घरांत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक तांणी जाप दिली। दोन दीस कर्नाटकात, 2 दीस महाराष्ट्रात, 2 दीस गोंयांत अशें 6 दिसाचें शेड्यूल त्यांची पुराय टीम म्हादई प्रवाहाची वचून म्हादईचें इन्स्पेक्शन करता। दीस इज द रायट टायम। म्हणजे आमचो कंटिन्युअसली डिमांड आशिल्लो उदक डायवर्ट जालां हें जर पळयतलें जाल्यार भर पावसांत कणकुंबी वचपाची गरज आसा। म्हणजे उदक डायवर्ट जाल्लें आनी खऱ्या अर्थात मलप्रभेत वयतलें हें पळोवपाक मेळटलें। पूण हांव कंटिन्युअसली सांगता, कर्नाटकात ज्या पद्दतीन पोना कॅनल खोदून उदक डायवर्ट करून मलप्रभे पर्यंत व्हेला हो आमचो दावो आसा। दावोनी आमी सामके विथ प्रूफ आसा त्या विशयाचे। ते जेन्ना म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीची वचून पळयतले तेन्ना कर्नाटकाचे पितळ उगडे पडटले म्हणपाक कांय हरकत ना। कारण खऱ्या अर्थात लोकांक कळटलें की कशा पद्दतीन डायवर्ट केला ते म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीक कळप गरजेचें आसा। आणि ते जाल्या उपरांत आमी म्हणटा आमच्या कडेन सुप्रीम कोर्टातूय बी फूल प्रूफ हे दवरपा खातीर आमकां योग्य ठरतलें। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोवा सर्व शिक्षा अभियाना खाला भुरग्यां खातीर किलबिल आनी पालकां खातीर तरंग ह्या 2 कार्यपुस्तिकेंचें विमोचन केलें। ह्या वेळार शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, SCRTचे संचालक मेघना शेटगांवकार, संचालक शैलेश झिंगडे आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। येता त्या गोवा मुक्ती दिसा पयलीं गोंय 100% सुशिक्षीत जावचें हे खातीर सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। आम्ही NEP 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना टिचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर द फाउंडेशन हाज्या खातीर आज आमी आमचे 3 बुक्स जी आसा पळय ती हांगासर रिलीज केली। एक आशिल्लें किलबिल, ज्या निमित्तान लिटरसी आनी न्यूमरसी प्रिपेर्डनेस कसो करप हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे, भुरग्यां पर्यंत पावचे, विशेष करून टिचरां पर्यंत पावचे, ही बूक आज लॉन्च केली। सेकंड आमी पळयता की आमी प्ले एड्युकेशन विथ द ब्लूम्स ऑफ द टेस्टोनॉमी हाजो किट जो आसा पळय हो किट आज आमी टिचरांक हँडओवर केलो। तर गव्हर्मेंट टिचर्स आनी गव्हर्मेंट एडेड हायस्कूल ह्या सगळ्या जाणांक हो किट जो आसा तांच्या हायस्कुलात पावतलो। वेगवेगळ्या पद्दतीन टिचरांक भुरग्यांक इजिली शिकोवपा खातीर हो किट युजफूल जातलो। तिसरें बूक आमी जे रिलीज केलें तें तरंग। तरंग हे बूक जे आसा हे विशेष करून पेरंट्सांक कशा पद्दतीन भुरग्यांचें रिविजन घेवचें, घरा कडेन तेंच्यांनी तेंचो अभ्यास घेवचो हेका जो आमी म्हणटा हे तरंग बूक तांकां मदत करतले। त्या खातीर तरंग बूक जे आसा हें बी सगळ्या भुरग्यांच्या पेरंट्सां कडेन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो, सगळ्यां कडेन पावतले। सांखळेच्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत वेगवेगळ्या परीक्षेत प्रावीण्य मेळयल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालो। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना विद्यार्थ्यांनी सरकारान उपलब्ध करून दिल्ल्या साधन सुविधांचो उपेग करून आपले भवितव्य परजळीत करचें अशें आवाहन केलें।
तुमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, बरी हायर सेकंडरी जाय, क्लासरूम जाय, ते सरकार करता. बरे टिचर दिवपाक जाय, ते टिचर आमी दिता. IAS आनी IPS जावपा खातीर तयारी भुरगीं आदी जायना फुडें करता. आतां स्टाफ सिलेक्शन आयला, पब्लीक सर्वीस कमिशन आयला. आमच्या 8 सिटी भुरग्यांक स्वप्न दवरपाक जाय हांव डेप्युटी कलेक्टर जावपाक म्हणून. जाल्यार तो खंय तरी एलडीसी जावपाक जाता, बट तेणी स्वप्न दवरपाचें करता. आनी तेणी खरेंच जर स्वप्न दवरलें जाल्यार तो डेप्युटी कलेक्टर जावपाक शकता. कित्याक जावपाना? राना खातें गोंय राना खातें माफ करात लायफस्टायल ऑफ एनवायरमेंट आनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कौशल भारत हांच्या जोड पालवान फार्मागुडी ITIच्या संकुलान वन महोत्सवाचें आयोजन केल्लें. राज्याचे मुखेल सचिव डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कमल दत्ता आणि मुखेल वन संरक्षक प्रवीण कुमार राघव, कुशळटाय विकासाचे संचालक SS गांवकर, ITIचे प्राचार्य अक्षय शिरवयकार, वन खात्याचे अधिकारी आणि विद्यार्थी व्हडा संख्येन ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांच्या हस्तुकी वृक्षारोपण जाल्या उपरांत झाडांची कांय रोपां वांटप करपी वाहनाक मानेस्तांनी 5वो बावटो दाखयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक पेड़ माँ के नाम असो संदेश दिवन पुराय देशांत 140 कोटी झाडां लावपाचो संकल्प केला. गोंयांत 2 लाखां परस चड झाडां लावपाची मोख आसा अशें ह्या वेळार प्रधान वन संरक्षक कमल दत्ता हांणी सांगलें. Through this festival, we are creating a awareness about importance of trees, afforestation, and conservation of rapidly depleting forest sources. If I refer ITI Farmagudi, staff and students together, there are 700 students. And staff, 100 staff and 600 students. If you plant one tree every year, the 700 trees you can plant in this campus. So I pledge and appeal to all those who are gathered here, at least you plant one tree and save our environment. ह्या वेळार राज्याचे मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल हांणी लेगीत मार्गदर्शन केलें. वन महोत्सव के अवसर पर मैं पहले सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं कि आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है कि प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम का उन्होंने स्लोगन दिया है. तो मुझे उम्मीद है कि सभी गोवावासी उस स्लोगन को एक अपने दिल में लेते हुए एक पेड़ पूरे गोवा में लगाएंगे. हमें पता है कि गोवंस को प्रकृति से बहुत पहले से प्यार है. मैं 93 में यहाँ जब अपना करियर शुरू किया तो यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा थे. आज हमारी नीड बढ़ गई है तो डेवलपमेंट हो रहा है, मगर यदि हम इस स्लोगन के साथ चलें तो डेवलपमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन साथ ही साथ चल सकते. फाल्यां जावपी आशिल्ली नीट PG परीक्षा ऐन त्या वेळार फुडें धुकलून NDEMS संघटनेन आज नव्यो तारखो जाहीर केल्यो. नीट UG परीक्षेच्या निकालान भानगडी जाल्ल्यान संघटनेन हो निर्णय घेतला. जाहीर केल्ल्या निर्णया प्रमाण ही परीक्षा 11 ऑगस्ट दिसा 2 पावण्यार आयोजीत जातली. स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर गोंय ह्या कार्यावळी खाला 9, 8, 9 आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर फाल्यां करियर गायडन्स ह्या विशयाचेर वेबिनार आयोजीत केला अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे आणि उपसंचालक मनोज सावयकार हांणी जोर पत्रकार परिशदेन दिली. ह्या वेबिनारात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि शिक्षण अधिकारी मार्गदर्शन करतले. फाटल्या शेनवारा 11 आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या वेबिनाराचो राज्यभरातल्या 18,000 विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतिल्लो अशी माहिती लेगीत ह्या वेळार शैलेश झिंगडे हांणी दिली. स्वयंपूर्ण गोंय चे आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेंतल्यान आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांणी सुरू केला. ते फाटल्या विकान
हायर सेकंडरीच्या भुरग्यां खातीर करियर गायडन्स ऑर्गनायज केलें आनी 18,000 भुरग्यांनी वेबिनाराचो लाभ घेतलो आनी त्या भायर कितलेशेच जाण युट्यूबाचेर जॉइन जावन ताणें ते सगळे व्यू केले. तो प्रतिसाद पळोवन रोखडेच सीएम सरान अनाउन्स केले की फुडल्या विकान म्हणल्यार फाल्यां सिमिलर प्रोग्राम 8वी 9वी 10वी जाता. ताजे बरोबर आता आमचे डेप्युटी डायरेक्टर श्री मनोज सावयकर सर जे फाल्यां ज्या प्रोग्रामान ते स्वता आसतले 10:30 वेबिनार स्टार्ट जातलो. गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांचे वतीन केंद्रीय अदमासपत्रक 2024 ते 25 खातीर सुचोवणी दिवपी एक निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांकां भेटयलां. संघटनेचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे हांणी भेटयल्ल्या ह्या निवेदनात वेगवेगळे कर, राज्याचे पर्यटन विशय, रियल इस्टेट, शिपिंग, IT उद्योग, स्टार्टअप ह्या सारक्या विशयांचेर कांय सुचोवण्यो केल्यात. अधिकारा वांगडाच दर एकान आपली जबाबदारी जाणून घेवप हो महत्वाचो गुण आसा अशें राज्याचे आदले म्हायती आयुक्त ॲडव्होकेट विश्वास सतरकर हांणी म्हळां. फोंड्या कुर्टीच्या अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थी मंडळाचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. भारतीय संविधानान आमकां मतदानाचो अधिकार दिला, पूण त्याच वांगडा कांय कर्तव्यां आनी जबाबदारी लेगीत दिल्यात ताका पाळो दिवप महत्वाचो अशें तांणी मुखार सांगलें. विद्यार्थी दशेंत योग्य दिका मेळ्ळी जाल्यार तुमचो फुडार परजळीत जाता अशें तांणी म्हळां. तांचे सुरवेक प्राचार्य सुभाष जाण हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. नीती आयोगान आयच्यान सुरू केल्ल्या संपूर्णता अभियानात देशभरातल्या नागरिकांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. देशातल्या 112 आकांक्षी जिल्हे आनी 500 आकांक्षी प्रभागांत ही कार्यावळ जाली. 4 जुलय ते 30 सप्टेंबर या काळात ही कार्यावळ जातली. उत्तर प्रदेशांत बुंदेलखंड जिल्ह्यात आयोजित कार्यावळीत लोकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. या कार्यावळीत जिल्लोधिकारी आनी मुख्य अधिकारी हांणी लोकांक सरकारी येवजण्यांची म्हायती दिली. 4 विभागों के कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी और NRLM, इन 4 डिपार्टमेंटों के 6 पैरामीटर्स पे सरकार ने ये निर्देश दिया है कि 6 पैरामीटर्स पे 100% विकास खंड को सत्यापित किया जाए. ये त्रैमासिक लक्ष्य है. ब्रिटनच्या सामान्य वेंचणुकेंत 14 वर्सां उपरांत लेबर पार्टी व्हड भोवमतान जोडले जैत. 650 जागांपैकी सरकार घडोवपाक खंयच्याय पक्षाक 326 जाग्यांचे जैत जोडप गरजेचें आसता, पूण लेबर पार्टीन व्हड झेप घेत 410 जाग्यांचेर जैत जोडले. आदले प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांची
पार्टी फक्त 119 जाग्यांचेर जैत मेळोवपाक शकली. ऋषी सुनक हांणी ह्या अपयशाक पुराय जबाबदारी स्वीकारल्या. लेबर पार्टीचे प्रधानमंत्री पदाचे प्रतिनिधी कीर स्टामर हांणी ह्या जैताचेर खोस उक्तायतना आपले सगळ्या खातीर नेटान काम करपाचे ध्येय आशिल्ल्याचे सांगून व्हड भोवमत सयत व्हड जबाबदारी येता अशें नमूद केलें. Make no mistake, that is the great test of politics in this era. The fight for trust is the battle that defines our age. It is why we've campaigned so hard on demonstrating we are fit for public service. Service is the precondition for hope. Respect, the bond that can unite a country. Together, the values of this changed Labour Party are the guiding principle for a new government. Country first, party second. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत कीर स्टारमर हांकां परबीं भेटयतना ऋषी सुनक हांणी भारत आनी ब्रिटनच्या संबंधांक बळिश्ट करपा हेतान केल्ल्या कामा खातीर तांचे उपकार मानल्या. 56 लष्कर प्रतिनिधींचो पंगड 13व्या भारत थायलंड जोड लष्कर कार्यावळ मैत्री हातूंत वांटो घेवपाक थायलंडाक पावलो. ही कार्यावळ 1 ते 15 जुलय मजगतीं थायलंड हांगा आयोजीत जाता. ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत दोनूय देशां मजगतीं रक्षा सहकार्य वाडोवप तशेंच एकामेकाचे संरक्षण डावपेच तंत्र आनी कार्यपद्दतींची वळख करून घेवप जावन आसा. 2019 वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यांत ही कार्यावळ भारतांत आयोजीत जाल्ली. विम्बल्डन सर्तींत मिश्र जोडी खेळांत भारताचे रोहन बोपण्णा हांणी आपले जोडीदार ऑस्ट्रेलियन मॅथ्यू एबडन हांचे सयत आज दुसऱ्या फेरयेंतलो खेळ खेळटलो. ताचो खेळ जर्मनीच्या जोडये आड जातलो. तशेंच भारताचे युकी बाम्री आनी तांचो जोडीदार अल्वानो ऑलिव्हेरी फ्रांसाच्या जोडये आड दुसऱ्या फेरयेंत खेळटले. मजगतीं दादल्यांच्या एकोडी खेळा सर्तींत संवसारांतले सर्वोत्कृश्ट खेळगडे नोवाक जोकोविच हांणी सर्तीच्या तिसऱ्या फेरयेंत प्रवेश केलो. जर्मनीत सुरू आशिल्ली युरो कप 2024 फुटबॉल सर्तींत आयच्यान उपांत्यपूर्व फेरयेंतलो पावंडो सुरू जाला. आयच्या खेळांत यजमान जर्मनी स्पेन पंगडाच्या आड खेळटले. मजगतीं फाल्यां जावपी खेळांत पोर्तुगालचो पंगड फ्रांस पंगडा आड खेळटलो. फाल्यां जावपी दुसरो खेळ इंग्लंड आड स्वित्झर्लंड असो आसा. ह्या पावंड्यावयलो निमणो खेळ आयतारा जातलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. पॅरिसांत जावपी पॅरा ऑलिंपिक सर्तींतल्या खेळगड्यां वांगडा प्रधानमंत्र्यांनी केली भासाभास. वेगवेगळ्या खेळगड्यांची जाणून घेतली मतां. म्हादय प्रवास समितीन पावसाळी मोसमांत देगणाची पळोवणी केल्ल्यान सरकाराच्या दाव्याक मेळटलें बळगें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो विश्वास. फाल्यां जावपी नीट पीजी परीक्षा दुकोळी फुडें 11 ऑगस्ट दिसा 2 पावंड्यार जातली परीक्षा. ब्रिटनच्या भौशीक वेंचणुकेंत 14 वर्सां उपरांत लेबर पार्टीक मेळ्ळां भोवमत. 650तल्यो 410 सुवातींची